गोवा मॉडर्न खो खो या गोयच्या पंगडान झारखंडात जाल्ले खो खो खेळा सर्तीत कर्नाटका पंगडाक हारोवन तिसरो क्रमांक मेळयला। आरटेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही 5th ज्युनियर नॅशनलाक आम्ही खो खो मॉडर्न खो खो आम्ही पार्टिसिपेट झाले रांची झारखंड हांगा आम्ही लीग मॅची खेळले 3 मॅचेस खेळले ते 3 लीग मॅचीन आम्ही पहिले पोंडिचेरी कडेन खेळले थिंगा आम्ही जिखले सेकंड आम्ही तामिळनाडू कडेन जिखले तेही बी जिखले आम्ही आणि थर्ड मॅच आशिल्ली ती केरला कडेन आणि ही केरला कडेन मॅच जिखून आम्ही पोलांड टॉप केले आणि क्वार्टर फायनलीक आम्ही हरियाणा कडेन पडले हरियाणा कडेन एक फर्स्ट सेट ड्रॉ झाले सेकंड सेट डायरेक्ट जिखले आम्ही आणि हे जिखून आम्ही कर्नाटका कडेन सेमी फायनलाक पावले सेमी फायनलाक आम्ही एक सेटान पहिले लूज झाले सेकंड सेटान 2-1 लॉस झाले आणि आमकां थर्ड प्लेस फावो जाली आणि हे आमच्या भुरग्यांनी मेहनत केल्ली ह्या कोचिंग कॅम्पाक 25 to 8 15 दिसान कोचिंग कॅम्पाक ह्यांनी आपली बरी मेहनत केल्ली आहा आणि हे मेहनतीक लागून आमकां ही थर्ड प्लेस फावो जाली आणि आम्ही फक्त क्लायमेटाक लागून आम्ही सेमी फायनल मातसो प्रॉब्लेम जालो की आमकां एकाक ते देडाक आमकां गेम खेळयली आणि ह्या कारणाक लागून आम्ही सेमी फायनल जिखपाक पावना आणि हेका लागून आम्ही हारले। गोंयकारांक एक खुशालकायेची खबर आनी ती म्हणल्यार मॉडर्न खो खो जे लास्ट इयर इंट्रोड्यूस जाल्ले तातूंत आमचे गोंयांत सान सुरू जालें तें ऑर्गनायजेशन गोंया सान सुरू जाल्लें आयज आमच्या भुरग्यांनी सब नॅशनलाक थर्ड प्लेस मेळ्ळी जें जाल्लें झारखंडाक आनी झारखंडाक वचून थर्ड प्लेस मेळप म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक खरें कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता कित्याक थंय एक वताचे बारार आनी हिटाचेर तेणें बरें खेळले आनी व्हडल्यो व्हडल्यो टिमी पोंडिचेरी हरियाणा हांकां सगळ्यांक हारोवन ताणें थर्ड प्लेस घेतली। हांव सुद्दां एसोसिएशन एक बरें काम करता मॉडर्न खो खो एसोसिएशन ताजो प्रेसिडेंट बाब सुभाष आहा फळदेसाय एक्स आमगे MLA बरें काम करता ताजे एक्झिक्युटीव मेंबर बी बरें काम करता आनी हांव सोजमतां असले तर एसोसिएशनान तर आमच्या भुरग्यांक तर एनकरेजमेंट केलें जाल्यार आमचें तें गोंयचें नांव बरें वयर काडटलें।